पयलींचे अध्यक्ष आशिल्ले आमचे श्रीनिवासाचे पिताश्री आनी त्यानंतर श्रीनिवास बाबा आयले. पूण आमचे सगळे देर वर डिफरन्सीस ऑफ मायंड बट देर वर नेवर डिफरन्सीस ऑफ हार्ट. म्हाका याद येता गुलालोत्सवाक ते स्वता हांगा येताले आनी तुमकां कठीण जातालें वळखपाक हे चीफ मिनिस्टर पर्रीकारच काय म्हणून अशें ते रंगिल्ले आसताले. अजुनूय विश्वास बसना की मनोहरभाई आमच्या मदीं ना, पूण ताणें जी लिगसी जी दवरल्या म्हाका दिसता पयलो गोंयकार जाका नॅशनल मोर्निंग मेळ्ळें येदो व्हडलो मान हो सहजा कोणाक मेळना. प्रेसिडेंटाच्या पॅलेसीचेर जो झेंडो फडकता तो झेंडो अर्द्यार आसा. एकदा जशें ताणें तत्व ठरयलें की बाबा राज्याक कितें बरें, देशाक कितें बरें, गोंयच्या लोकांक कितें बरें. पयलीं सांगतालो तो शिक्षणाक फी वाडोवप जी आसा तो सदांच रिजेक्ट करतालो. तो म्हणी जशी तुजी भुरगीं शिकता तशीच लोकांची भुरगीं शिकपाक जाय. आमी असोच एकदा कोर्स सुरू केलो सेल्फ फायनान्सींग. पयल्या वर्सा बरो प्रतिसाद आयलो, आमकां भरपूर लोक मेळ्ळे. मागीर वेव्यारीकनान नॉन एडीड कोर्स वाडोवया फी वाडोवपाक ते फी फिक्सेशन कमिटी कडेन वचचें पडटा. ताज्या पयलीं एज्युकेशन मिनिस्टरा कडेन वचचें पडलें. म्हाका म्हणलें खंय रे हाजेरूय पयशे करूंक लागलो. तुका म्हणलें कितलेशेच आसा मरे जागे पयशे करपाक. हांगा म्हणलें फी वाडोवं नाका, आपूण फी फिक्सेशन कमिटीक सांगतलो देप्याची भुरगीं जशी शिकता तशीच बाकीची भुरगीं शिकपाक जाय आनी तीच क्वॉलिटी घेवपाक जाय. म्हणजे कोणाकय दिसता ना मनोहरभाई बाबाची कामां करतालो, ना जाका थंय पटनाशिल्लो थंय ती कामां करिनाशिल्ली. हांव नगो आमी तो नासतना जे विचार आमी कशे फुडें व्हरतले, पूण मागता देवा कडेन की तेजी जी जे शेडो म्हणटा इंग्लिशीन तो आमचे उरचो आनी आमकां इन्स्पिरेशन प्रमोद बाबाक म्हाका आनी बाकीच्यांक तेजे इन्स्पिरेशनान आमकां ते दिवचे. आमी ज्या ठिकाणी भाईंचे जो हे जालो तांकां अग्नी दिलो गेलो त्या ठिकाणी तेंचे समाधी स्थळ, हे समाधी स्थळ बांदलें वयतलें. बरें समाधी स्थळ म्हणजे जें आमी जाका म्हणटा फक्त टुरिस्टीकूच न्हय तर गोंयकारांनी सुद्दां थंयसर येवन फाल्यां सकाळी भाईचे विचार आसतले, वेगवेगळी तेजी भाशणां आसतली, म्हणजे तो डिजिटलायज रुपांत एक वेगळ्या पद्दतीचें स्वरूप दिवन ते बांदतले आनी तेका तेकोन आसलेलें भाऊचें हें सुद्दां अपग्रेड करपाचो आमचो विचार आसा. आजूच आमी त्या विशयाचेर कॅबिनेट मिटिंगेंत डिस्कशन केलां. म्हणजे त्या निमित्तान भाऊचे विचार जे आसा हे लोकां पर्यंत पावपाक जाय